लागून हाडलो की सरकारी प्राथमीक शाळा तातूंत हांगा कचरो घालतात, तो लोकांक त्रास जाता. ते कचरे हाडून हे आमगे कुत्रे वतात, कुत्री येवन हांगा जळमार कचरो उडयतात. तशेंच आमचे हे येतात आमगेले सर्प येतात, तर लोकांक हांगा हानी जाता भरपूर आनी टिम्स येतात, खूब त्रास जाता. तर आमी ताका आपोवन हाडून आमची समस्या मांडलेली गांवच्या लोकांनी. तर ताणें आमचो रिपोर्ट हो सगळ्या गोंयभर पसरिलो आनीक सगळ्यांक सांगून आज आमकां तेजे अवघ्या 24 वरां भितर आमकां तेजें आन्सर मेळ्ळें, उत्तर मेळ्ळें की आज गाडी येवन तो कचरो व्हरपाक स्टार्ट केला आनी अवघे आनी 2-4 दिसां कचरो तेका व्हरपाक उरलो आसा. तो जातले बेगीन काडल्या पुरो म्हणटा. तशेंच गांवच्या लोकां वतीन दैनीक गोमंतक टीव्हीक हांव आपलो आभार प्रकट करता. तशेंच बाब कृष्णानंद पेडणेकर हांकांय बी आमी मनांतल्या काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटात. आनीक हे जातली बी हेचे फुडें सांगता की हातूंत भितर परत आनी कचरो घालनाका, हीच विनंती करता. देव बरें करूं.